ओबीसी, एससी आणि एसटी समाजाचे सर्वेक्षण 2027 मेरेन जातले पुराय। राज्य विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें स्पष्ट। युनेस्कोन निश्चित केल्ल्या वारसा स्थळांची जतनाय घेवपाक केंद्र सरकाराचे एएसआय आणि राज्य सरकाराचे पर्यावरण खाते वावुरता। पर्यावरण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी विधानसभेत दिली जाप। खादी आणि हस्तोद्योग कारागिरांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर पणजे कला आणि संस्कृती भवनात आयोजित केला प्रदर्शन। ग्रामीण कारागिरांच्या वस्तू विक्री खातीर आसात उपलब्ध। आणि इंग्लंडातल्या ओव्हल मैदानाचेर सुरू आशिल्ल्या अँडरसन तेंडुलकर क्रिकेट कसोटी माळेंतलो 5वो आनी निमाणो खेळ भारतान जिखलो 6 धांवड्यांनी। ओव्हल मैदानाचेर भारताचो हो 3रो विजय। पळया खबरो विस्तारान। संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सप्तकातल्या पयल्या दिसाच लोकसभेचे कामकाज विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाचे फाटभुंयेर 2 वरां मेरेन तहकूब करचे पडले। बिहारातल्या मतदार वळेरी फेर तपासणीच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधी वांगडी आक्रमक जावन तांणी कामकाज आडोवपाचो यत्न केलो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सभाघरांत शांतीकाय दवरपाचें आवाहन केलें, तरी लेगीत बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान तांणी सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें। 2 वरां उपरांत सभाघरांत परतून बोवाळ जाल्ले कारणान अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सभाघराचें कामकाज पुराय दिसा खातीर तहकूब केलें। मजगतीं राज्यसभेत लेगीत कामकाज सुरू जातकीच झारखंडचे आदले मुखेलमंत्री शिबू सोरेन हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तावन तांकां सभाघरांत आर्गां ओंपली। ते उपरांत सभाघराचें कामकाज आयज पुराय दिसा खातीर अध्यक्ष हरिवंश हांणी तहकूब केल्ल्याचें जाहीर केलां। 2022 वर्सा काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी हांणी आपल्या भारत जोडो यात्रे मजगतीं गलबान संघर्षाचेर वादग्रस्त उलोवप केल्ल्या प्रकरणाचेर सर्वोच्च न्यायालयान राहुल गांधी हांकां हुपको दिला। भारतीय सैन्य दळाचो राहुल गांधी हांणी अपमान केल्ल्याचो आरोप तांचे आड आशिल्लो। लखनौ उच्च न्यायालयान हाचे पयलीं राहुल गांधीक 20,000च्या जामीनाचेर मुक्त केल्ले। त्या निवाड्या आड आव्हान याचिका राहुल गांधी हांणी सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केल्ली। ती आयज सुनावणेक आयिल्ली। ती भायर मारतना सर्वोच्च न्यायालयान राहुल गांधी हांकां असले गंभीर आरोप प्रसार माध्यमांत करचे न्हय अशी सक्त शिटकावणी दिल्या। लोकसभेच्या माचयेर जायते उलयात, मात माध्यमांतल्यान न्हय अशें सर्वोच्च न्यायालयान सूचित केलां। भारतीय जनता पक्षान काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांकां सर्वोच्च न्यायालयान फटकारल्या उपरांत खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या। भाजपा प्रवक्ते गौरव भाटिया आनी संबीत पात्रा हांणी नवी दिल्लींत पत्रकार परिशद घेवन राहुल गांधी हांच्या वक्तव्यान देशाची संवसारीक मळाचेर बदनामी जाल्या अशें सांगलें। भारतीय सैन्याचेर अविश्वास उक्तावन गांधी हांणी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला असो आरोप तांणी केलो। क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? जब इनके सर्वोच्च नेता टीवी पर आकर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे 2 एपिक कार्ड नंबर है, तो सोचिए आरजेडी के, कांग्रेस के ये तमाम लोग जो आदी हो गए थे बूथ लूटने के, गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये 2 वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इत्यादि बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? आज ये सवाल हिंदुस्तान उनसे पूछता है। फिलिपाईन्सचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड आर मार्कोस ज्युनियर हे 5 दिसांच्या भारत भेटे खातीर आयज नवी दिल्लीत दाखल जाल्यात। तांचे वांगडा घरकान्न लुईस आरानेता मार्कोस आनी वरिश्ठ मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ लेगीत भारत भोंवडेर आयल्यात। आपल्या राबित्यांत राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांची भेट घेवन चर्चा करपाचे आसात। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो। संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है
जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैं सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है। ये कुछ काम नहीं कर सकेगी। अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या सप्तकाच्या आयच्या पयल्या दिसाक पोरने गोंयांतल्या बेकायदा बांदकामाच्या प्रश्नावेल्यान विरोधी आमदारांनी सभाघराचें कामकाज आडावन दवरपाचो यत्न केलो। भाजपाचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांणी युनेस्कोन घोशीत केल्ल्या हेरिटेज वास्तूची देखभाल आनी संवर्धन हे विशीं प्रस्न उपस्थित केल्लो, ताचेर मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी जाप दिली। मात विरोधी फुडारी युरी आलेमांव हांणी दायज वस्तूंच्या लागसार सुरू आशिल्ल्या बांदकामाचो विशय उपस्थित करून सरकाराक प्रस्न विचारले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हो विशय न्यायप्रविश्ट आशिल्ल्याचें सांगलें। मात ह्या जापेचेर समाधान न जाल्ल्या विरोधी वांगड्यांनी सभापतींच्या आसना मुखार वचून घोशणा दिवपाक सुरवात केली। सभापती रमेश तवडकार हांणी विनवणी करून लेगीत विरोधकांची आक्रमकता उणी जावना। अखेर सभापतींनी 10 मिनटां खातीर सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें। ओबीसी, एससी आनी एसटी ह्या समाजाचें सर्वेक्षण 2027 मेरेन पुराय जातलें आनी ह्या समाजाक न्याय दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशी स्पश्ट जाप मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली। फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी हे संदर्भात विचारिल्ल्या प्रश्नाक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी जाप दिली। मात उपस्थित जाल्ल्या उपप्रश्नाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टीकरण दिलें। की खंयच्याच समाजा कडल्यान बी अशी मागणी अजून सरकाराकडे येवंक ना। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दखल घ्या तुम्ही। येस स्पीकर सर, परत सांगता जेन्ना आमी जेन्ना हांगा हो क्वेश्चन घालचे पयलीं लोकांकडे उलोवनूच हो क्वेश्चन घाल्लो हा। हांव तुका सांगता की भंडारी समाजाचो डिमांड आहा कोटा विथीन कोटा, ताचेर तुमचो कितें स्टँड आहा? तुमकां येवंक ना कितें? हांव सांगता पळय, त्याच समाजाचेच मनशाक सांगचे पूण कांय गरज ना। म्हाकाय लोकांनी भंडारी फुडलो सर्वे 2027 जातलो, ताज्या उपरांत जे पयलीं सरकार विचार करतले। आत्ताच्या घडीक हो सर्वे जाल्लो ना आनी एक्झॅक्टली नंबर तेजो सरकाराकडे खबर ना। सो समाजाची जर तशी मागणी आयली जाल्यार तेन्ना जो हा पयलीं स्पीकर सर हो विचार जातलो। त्या फावटी जेन्ना सर्वे जातलो ताज्या उपरांत हेजेर विचार जावपाक आत्ता हेजेर कोण तरी स्पीकर सर उत्तर दिवपाक शकना आत्ताच्या घडीक, कारण तो परत एकदा सर्वे जावप गरजेचें आसा, त्या समाजा कडल्यान रिप्रेझेंटेशन येवप गरजेचें आसा आनी ताज्या उपरांत तेजेर विचार जावंक शकता। राखीव सुवातां खातीर राज्य सरकारान 19 जातींची वळेरी केल्या आनी भरती करतना सरकार ताका पाळो दिता अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज विधानसभेत दिली। आमदार विजय सरदेसाय हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर तांणी जाप दिली। 2012च्या पयलींसून तांचे एक मागणी आशिल्ली की आमचो 19.5 म्हणजे 19.5 रिजर्वेशन स्पीकर सर तांकां आशिल्ले। स्पीकर सर 19.5 ते एग्री नाशिल्ले, हे सगळे एजिटेशन करताले आनी ओबीसी समाजाची एक मागणी प्रमुख आशिल्ली की परत एक फावटी आमचे सेन्सस जावचो आनी सेन्ससाच्या नुसार आमी 27% ऑफ पॉप्युलेशन आसा आनी ताजो मागीर CDPR म्हणटा आनी हो 2012च्या पयलीं सर्वे कॉमेस जाल्लो, पूण तांचे पेमेंट्स थोडेशे अडकून उरिल्ले म्हणून तो पेमेंट 2012च्या पयलीं बंद जाल्लो। 2012 परत एक फावटी आमचे सरकार मनोहर पर्रीकर स्वर्गेस्त तांणी तो परत एक फावटी CDPR केलो। त्या वेळार आमचो मंत्री ह्या हावजान सोशल वेलफेअराचो आशिल्लो तो महादेव नायक आनीक हांच्या फुडारपणा खाली हो सर्वे जालो आनीक 2014 हातून भितर ह्या समाजाक परत एक फावटी एक्सटेंडेड रिजर्वेशन मेळ्ळें ते 27%।
युनेस्को निश्चित केल्ल्या वारसा थळांची जतनाय घेवप, संवर्धन आणि संरक्षण करप ह्या खातीर केंद्र सरकारचे ASI आणि गोंय सरकाराचे पोरनावळ खातें वावुरता अशी माहिती ह्या खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी विधानसभेत दिली. सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांणी गोंयच्या पोरन्या हेरिटेज थळांचेर सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचो प्रश्न सभाघरांत विचारिल्लो ताका मंत्री फळदेसाय हांणी जाप दिली. फावटी ओल्ड गोवा जी हेरिटेज युनेस्को हेरिटेज आसा ती जरी खूप गोंयकाराच्या दृष्टिकोनांतल्यान आणि जगाच्या दृष्टिकोनांतल्यान अत्यंत महत्वाची अशी सायट आसा. इट हॅज टू बी कन्जर्वड, इट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड, इट हॅज टू बी मेंटेन. पण हातून भितर देर आर 7 चर्चीस डेजिग्नेटेड टू युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आणि ते गोवा सरकार. जे मॉन्युमेंट्स आमकां थंय आसात ते वन इज बाझिलिका ऑफ बॉम जेजस, दुसरी आसा ती सेंट कॅथेड्रल, तिसरी आसा ती चर्च अँड कॉन्व्हेंट ऑफ सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी, चर्च ऑफ सेंट अगुस्तीन चौथे, आणि पाचवे आसा ते चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोझरी, 6th आसा ते चॅपल ऑफ सेंट कॅथेड्रीन आणि 7th आसा ते चॅपल ऑफ सेंट कॅजिटन. चेंज इन नेम कायद्याचो गैरवापर करपा आड सरकार खर कारवाय करतले अशी स्पष्ट जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत दिली. 0 वरांत दाखल जाल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फटीची नांवां आनी आडनांवां बदलतना बेकायदा वेव्हार जाल्यार सरकार खपोवन घेवचे नात अशें स्पश्टपणान नमूद केलें. मात सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी ह्या विशयाचेर सादर केल्ली लक्षवेधी सुचोवणी आयज सभाघरांत चर्चेक आयली. ताका मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. जे बिल आम्ही टेबल केल्ले तितून सेक्शन 12 म्हणून हितून केल्ले की एप्लिकेबिलिटी ऑफ द चेंज ऑफ नेम हे आमी त्या सेक्शनान घातलेले की आमकां खबर आसलें की हे जातले म्हणून. आतां हे म्हाका दिसता एमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा आणि एमेंडमेंट हाडल्यारूच हे सॉल्व जातले, नाल्यार गोंयची आयडेंटिकल नेम्स जी आसा ती चेंज जायत रावतली आणि मिसयूज जातली. येस ओके स्पीकर सर, सगळ्यांचे आयकल्या उपरांत बाब निलेश काब्राल यांनी रायटली सांगला अंडर सेक्शन 3A इट कॅन बी द इम्प्रिजनमेंट. हांव म्हाज्या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाक ज्यो आतां ज्यो केसीस सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्ही त्यो सगळ्यो स्टडी करपाक लायता, ताजेर सगळ्यांचो रिपोर्ट्स घेवपाक लायता आणि जर कोणी मिसयूज केला आसत जाल्यार ताका इम्प्रिजनमेंटूय करपाक लायता. नेक्स्ट सेशन हांवें हावजा प्रेझेंट करतो रिपोर्ट. सर हे स्टडी केल्या उपरांत ताज्या उपरांत हितूर जर कितें रिफॉर्म्स हाडपाक जाय आसत जाल्यार आमी विचार करता. म्हणून आमी आन्सर दिला तो रिफॉर्म हाडपाक सोदीत मू केलो आन्सरान दिला. स्पीकर सर परत एकदा सांगलें हांवें जो पर्यंत हांव सगळें स्टडी केल्या उपरांत म्हाज्या लक्षांत येतलें. दुसरी गजाल एक बाब गोविंद गावडे यांनी जे म्हटलें पळय न्ही जे समाजाची सर्टिफिकेट इज अ कंपल्सरी आसा, आसपाकूच जाय. तो कितें अमेंडमेंट कोणी हे केला पळय न्ही ते जस्ट हांव चॅक करता, बट त्या समाजान ताका सर्टिफिकेट दिवपाकूच जाय, त्या शिवाय ताका रिजर्वेशन मेळूंक शकना. चिंबल वाठारांत कसलोय उदरगतीचो प्रकल्प चालीक लायतना थळाव्या जैव विविधतायेक बाधा जावची ना हाची जतनाय सरकार घेतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. पर्वरी विधानसभे भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक तांणी जाप दिली. चिंबल ग्रामसभेत युनिटी मॉल आनी हेर प्रकल्पाक लोकांनी विरोध केला. ताचेर मंत्री खंवटे हांणी ही प्रतिक्रिया उक्तायल्या. लोकल आमदारा कडेन उलयले आमी आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवनूच ज्या जाग्याचेर सगळ्या सायडीच्यान प्रोजेक्ट्स आयिल्ले आसा जाल्यार थंयच कित्याक ना जो एकदा प्रश्न पडटा. वेदर देर इज सम अदर थॉट प्रोसेस फॉर वॉट. एक कसलेच प्रशासन स्तंभ जावं युनिटी मॉल जावं कसले गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जावं आर एन्श्युअर्ड दॅट विदीन द वेटलँड जी तांची परत परत हें आसा ती लायन मार्क करून ताज्या भायर घेवप आमी एक व्हेरी क्लियर डिसायड केल्लें आसा. खंयचो जितले तांकां पडला ताच्या पेक्षा चड सरकाराक पडला की बायोडायवर्सिटी एफेक्ट जावची न्हय. एट द सेम टायम कितें समज विशय आसा तांच्या कडेन उलोवन करचे आनी ते तळ्याचे जे म्हणटा तळ्या कडेन आमी लागीं पावत ना आनी हे वारंवार सांगलां. कोण तरी थंय परत परत तो टॉपीक घेवन इन्स्टिगेट करता. सरकाराच्या जमनीचेर समज फाल्यां युथाक एम्प्लॉयमेंट मेळटा, चिंबेल गांवाची पायापलट जाता जातूंतल्यान लोकल एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट महिला खातीर सगळे हातूंत मेळटा जाल्यार अशें कितें आसा की थोडे लोक थंयचेच नाका म्हणटा ते करपाक. म्हणजे ही वेवस्था तशीच चालू आसूनी आनी त्या वेवस्थेतून आमी कितें फायदो जावनी म्हाका खबर ना. इट्स टू अर्ली टू कमेंट. साखळेच्या रवींद्र भवन आणि ग्रामीण पत्रकार संघ हांच्या जोडपालवान लोकमान्य टिळक पुण्यतिथीचे निमित्त साधून साखळी रवींद्र भवनात खासा कार्यावळीचे आयोजन केले. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सिंधुदुर्गातले ज्येष्ठ पत्रकार शेखर सावंत, संघाचे पदाधिकारी दत्ताराम चिमुलकर, उदय सावंत, रविराज च्यारी हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले.
ग्रामीण पत्रकारांनी संशोधनात्मक पत्रकारितेचेर भर दिवंक जाय अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत केलें. खेडेगांव वाठारांतल्यान काम करपी पूर्णवेळ पत्रकारांक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकार यत्न करतले अशी गवाय मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत दिली. मानेसांचे हस्तुकी ह्या कार्यावळीक राज्यांतल्या 70 ग्रामीण पत्रकारांक भोवमानीत केले. ग्रामीण पत्रकारांच्यो व्यथा सातत्यात गेली कितलीशींच वर्सां तुमी त्यो मांडीत आसा आनी ग्रामीण पत्रकारांच्यो व्यथा थोड्यो तरी त्यो सुटावे जावच्यो हाज्या दृश्टीन हांवें आनी तुमी सगळ्यांनी मेळून केल्लो यत्न आसा. एक म्हणजे पयल्यात पयलीं तुमी ग्रामीण पत्रकार संघ हो स्थापन केलो आनी त्या निमित्तान एक तुमकां प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत. आतां हांव जस्ट बारकायेन पळयतालो तरी सांगे केपें काणकोण आनी आमचे पेडणेकार म्हणजे ऑलमोस्ट गोंयच्या प्रत्येक तालुक्यांतल्यान हांगासर ग्रामीण पत्रकार हांगा हजर आसा. ही खरें म्हणजे पयल्यात पयली अभिमानाची गोश्ट आसा. तुमकां हाज्या बद्दल बाबा ग्रामीण पत्रकार म्हणून एक तुमी अभिमान बाळगिता तो अभिमानाची गजाल आसा. उदय सामंत उलयता आसतना ताणें सांगलें की सगळी पत्रकारिता आमीच करता. हांव हेका सांगपा आसतना सांगतलो की पत्रकारिता ही तुमी करता आनी ताका हेडलायन दिवपाचें काम पणजे वाचले ते करतात. हें म्हणपाक कांय हरकत ना कारण ताका वयर जी हेडलायन दिला काय ती बातमी जाली ती तुमच्या नांवार छापना ती तांच्या नांवार छापली वयता. पेडणे तालुक्यांतल्या हरमल ग्रामपंचायत प्रभाग क्रमांक 4 खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकेंत प्रजय फर्नांडीस 186 मतां घेवन विजयी जाल्ल्याचें वेंचणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलें. वार्ड नंबर 4 विलेज पंचायत रंबोलाची काउंटिंग आसलें आनी तितून 2 जाण कॅन्डिडेट आसले. एक प्रजय म्हणून आनी एक वेलेंटिनो म्हणून. प्रजय एका 361 पडले आनी वेलेंटिनो एका 175 पडले. सो प्रजय कॅन्डिडेट विन जाल्लो आसा आनी जिखलेलो आसा. वेंचणुके उपरांत नवनिर्वाचित पंचायत वांगडी प्रजय फर्नांडीस हांच्या समर्थकांनी फोग लावन आनंद उक्तायलो. आपलें जैत म्हळ्यार पुराय वाड्याचें जैत आसा अशी प्रतिक्रिया प्रजय फर्नांडीस हांणी खबराकारां कडेन उक्तायली. तांच्या समर्थकांनी लेगीत भावना प्रदर्शीत केल्यो. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेली खबरो. कुळे दूधसागर जीप टूर ऑपरेटर असोसिएशनाची वर्सुकी सर्वसाधारण बसका आयज जाली. ह्या वेळार आदले राज्यसभा वांगडी विनय तेंडुलकर, भाजपाचे आदले गटाध्यक्ष विलास देसाय, दक्षिण गोंय सरचिटणीस मच्छिंद्र देसाय, रमाकांत गांवकर, अधिवक्ता आतिश गांवकर, भानुदास गांवकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. संघटनेन तयार केल्ली वेबसायट परतून संघटने कडेन दिवची अशी मागणी ह्या बसकेंत संघटनेचे अध्यक्ष निलेश वेळीप हांणी केली. आमची मागण्या आसलेल्यो त्यो मागण्या आमची पूर्ण जावना. आमी सतत एक सिजन आमगे गेलो आनी अजुनूय आमगेले फॉलोअप चालू आसा. आमी इतल्याच कारणां लागून हे करता. दोतोरान आमचे दोतोर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे कडेन वारंवार आमी मिटींग घेत आसा. दोतोरान आमकां आश्वासन दिलां आपूण करता, पूण आमकां आमी आमच्या लोकां मदीं बांदील आसा. कित्याक आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो मागण्यो पूर्ण जावपाक जायो म्हणून आमी ऑक्टोबर म्हयन्याक हो प्रोसिजर करपाक आमी शकना. कित्याक तुमची मागणी आसा आनी आमची मागणी आसा. आमची वेबसायट आमकां मेळपाक जाय. आमची वेबसायटीचेर आयज दुसरो थंय धंदो करता आनी तो धंदो करून आपली रोजी रोटी तो खाता आनी आमची पोटार मारता. आमची वेबसायट जी आसा पळय ती वेबसायट तो हे करून आयज आमकां दोतोरान सांगलें कितें तुमी सगळो प्रोसिजर सगळो करा म्हणून. आमगेलो सगळो प्रोसिजर जाल्लो आसा. GST केल्ले आसा, आमगेले इन्कम टॅक्स सगळो रेडी आसा.
पूण ते सुद्दां करून आमी दोतोरा फुडें वचून येयल्यार दोतोरान करता म्हूण सांगला. दूधसागर जीप टूर असोसिएशनान केल्ले मागणेक राज्यसभेचे आदले वांगडी विनय तेंडुलकर हांणी लेगीत तेंको उक्तायला. तांणी चवथी पयली थळाव्या आमदारांक घेवन मुखेलमंत्र्यां कडेन ह्या विशयाचेर भासाभास करतलो अशें स्पश्ट केलें. चवथी आदी हो विशय सुटावो जावपा जाय. चवथीच्या आदी 15 सप्टेंबरची कांय न्ही. 15 सप्टेंबर जवळ जवळ 1.5 म्हयनो आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमदार आमचे बरोबर रावतले कामाक. मुख्यमंत्री रावतले, आमचे वनमंत्री आसा विश्वजीत राणे ते आसतले आनी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन दिव्या राणे ती आसतली आनी सगळे लोकप्रतिनिधी पंचायतीचे जिल्हा परिषद मेंबर सगळे आमचे बरोबर आसतले आनी हो प्रश्न निश्चितपणे चवथीच्या आदी सुटावो करपाचो तुमकां उतर दिता. पणजे पाटो हांगच्या कला आनी संस्कृती भवनात खादी आनी ग्रामीण उद्देग आयोगाचे वतीन खादी वस्तूंचे प्रदर्शन आनी कार्यशाळेचे आयज आयोजन केले. ह्या कार्यावळीचे उक्तावण कला आनी संस्कृती विभागाचे अध्यक्ष विवेक नायक हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या प्रदर्शनात हस्तोद्योग आनी खादी उद्देग ह्या वाठारांतल्या कारागीर आनी कलाकारांनी केल्ल्यो वस्तू, खाद्य पदार्थ आनी हेर गजाली उपलब्ध केल्यात. उक्तावण केले उपरांत विवेक नायक हांणी प्रदर्शना विशीं माहिती दिली. खादी आमी केन्ना म्हणटा तेन्ना जस्ट एज अ प्रोडक्ट आमी अशें पळयना. खादी खूब कल्चरल आमकां सिग्निफिकन्स आसा, हिस्टोरिकल इम्पॉर्टन्स आसा. इट इज अ प्रोडक्ट विच इज अ सिम्बॉल ऑफ आवर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी. आमी केन्ना आमचे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधीन केन्ना पळयलें की भायल्यान गुड्स येताले आनी इट वॉज टॅक्स एंड हाव आवर इंडस्ट्रीज वॉज गेटींग ओवर. तेन्ना आपले सेल्फ सस्टेन कशें जावचें त्या खातीर तांणी खादीचो खूब प्रचार केलो. सो खादी पळयत जाल्यार आमी इट इज एट अ स्टेज ऑफ डिक्लायन. जे पयलीं खादीचे यूज जाताले तशें त्या मानान आतां जायना यूज. द यूथ आमचे जे आसा दे आर नॉट गोईंग टुवर्ड्स खादी. म्हणजे दे फायंड इट नॉट टू बी फॅशनेबल. तितलें एस्पिरेशनल तांकां दिसना. पण खादी पळयत जाल्यार प्रोडक्ट जो आसा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आनी कम्फर्टेबल सुद्दां. थोडे आसा देर सम इश्यूज विथ श्रिंकिंग ऑफ क्लॉथ्स हे ते. But now with a new technology, the artists also they are also blending both innovation and products आणि बरे तरेन products करता. चवथ लागीं पाविल्ल्यान लोकांनी पीओपी म्हळ्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो गणपती मुर्ती हाडच्यो न्हय. ताचे जाग्यार मातयेच्या मुर्तींची पुजा करची अशें मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. मातयेचे मुर्ते परस पीओपी मुर्त्यांचे मोलय अदीक आसताच पूण ह्यो मुर्त्यो पर्यावरणाचेर बाधा हाडटात अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. पीओपीच्यो मुर्त्यो चड म्हारग आसता, मातये पेक्षा त्यो चड म्हारग आसता. लोकांक कितें जालां आतां सुविकर दिसता की ते लायटर इन वेट आसता म्हणून ते लोक चड घेता. फिनिशींग मातशें तेच्या पेक्षा एक 10% मातशें बरें आसता म्हणून ते पसंत करता. पूण एक्चुली शास्त्रोक्त पद्दतीन जर पळयलें जाल्यार आमी जर हिंदू धर्मान आमी गणेश चतुर्थीक जी पुजा करता गणपतीची ती मातयेचेच गणपतीची पुजा करपाक जाय अशें शास्त्रोक्त आसा. आनी ती पुजा जाल्यार ती पावन जायना. प्लास्टराच्या मुर्तेची जर पुजा केलेली ती पावन जायना असो सिद्धांत आसा. आनी हो जर सिद्धांत जर मानलो आनी प्रत्येकाच्या इच्छेनुसार आनी प्रत्येकाच्या कॅपेसिटीनुसार समजा जर पुजा करपाची जी मुर्ती जर तेणी हाडली जाल्यार तेजी सुद्दां भक्तीभावान पुजा करूं येता. मोठीच जावंक जाय अशें कांय ना. आनी गोंयान अशे मुर्ती कलाकार खूब अजून आसा. अशें तुमी म्हणटात अलिप्त जाता म्हणून. कला अलिप्त जायना, कलाकार थोडेशे डिस्करेज जाता. भाशे मदीं वाद न्हय जाल्यार संवाद आसूं जाय. भाशेच्या माध्यमांतल्यान एकठांय येवन सगळ्यांनी आपली मायभास तिगोवन दवरुया. ह्या मातयेन आमकां कुळागरां, शेतां आनी भास दिल्या. ती नश्ट जाल्यार परिस्थिती कठीण जातली अशें प्रतिपादन गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉ पूर्णानंद च्यारी हांणी केलां. मोरजेच्या श्री कळसदेव मांगर सभाघरांत कोंकणी सेवा केंद्र पेडणेच्या उक्तावण कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण डॉ च्यारी उलयताले. भास आणि भाषेच्या माध्यमांतल्यान आमी एकठांय जावया. ह्या मातयेच्या कणाकणांतल्या आमी ह्या मातयेन आमकां शेत दिला, माड दिला, कुळागरां दिल्या, पिकावळ दिला, दर्या दिला. एक शेत जर आमच्या जिणेंतल्यान नश्ट जालें जाल्यार कोंकणीतली कितली उतरां नश्ट जातली. एक माड आमच्या जिणेंतल्यान सांस्कृतीक संदर्भ म्हणून उबे नश्ट जाले जाल्यार माडाची पोवळी धरून, बोडो धरून, खापा धरून
कितली उतरां आमच्या जिणेंतल्यान नश्ट जातली. ह्या सगळ्या उतरांचो कोश आमच्या जिबेर आसा. हो जिबेवेलो कोश आमी जगोवया, जितो दवरया. कोंकणी भाशेचो प्रवाह असोच मुखार दवरया. झारखंडचे आदले मुखेलमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे संस्थापक शिबू सोरेन हांच्या मरणाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दुख्ख उक्तायलें. शिबू सोरेन हांकां पिरायेच्या 81व्या वर्सा नवी दिल्लींतल्या हॉस्पिटलांत मरण आयलें. तांचो पूत झारखंडचो मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांणी शिबू सोरेन हांच्या मरणाची खबर दिली. राष्ट्रपती मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत हेर मानेस्तांनी नवी दिल्लींतल्या गंगाराम रुग्णालयांत वचून शिबू सोरेन हांच्या कुडीचें निमाणें दर्शन घेतलें. झारखंड सरकारान तांच्या मरणाचेर 3 दिसांचो शासकीय दुखवटो लेगीत जाहीर केला. अँडरसन तेंडुलकर क्रिकेट कसोटी माळेंतलो 5वो आनी निमाणो खेळ भारतान 6 धांवड्यांनी आयज जिखलो. भारतीय पंगड 2 गुणांनी ह्या माळयेंत बरोबरीचेर पावला. भारतीय पंगडांतलो मोहम्मद सिराज हांणी 5 जाल्यार प्रसिद्ध कृष्णा हांणी 4 बळी घेतले. इंग्लंडांतल्या ओव्हल मैदानाचेर भारताचो हो 3रो विजय आसा. मोहम्मद सिराजान इंग्लंडाक 164 धांवड्यांचेर 3 गडे वगडावंक लायले. इंग्लंड पंगडाक जिखपा खातीर फकत 35 धांवड्यांची गरज आसतना मोहम्मद सिराजान इंग्लंडाच्या टंकाचो बळी घेवन हो सामनो आपल्या बॉल्सांत घालो. दिल्ली सयत उत्तर भारतांतल्या बऱ्याच राज्यांनी उटंगाराच्या पावसाक लागून जनजिणेचेर परिणाम जाला. उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांत पावसाक लागून लोकांच्या घरांनी उदक भरलें. रस्त्यार लेगीत उदक तुंबिल्ल्यान येरादारीचेर परिणाम जालो. गंगा आनी यमुना न्हंयेंतल्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान न्हंये कुशीक आशिल्ल्या घरांनी उदक भरलां. 2 डझना परस अदीक गांव उदका पोंदा गेल्यात. प्रभावीत जाल्ल्या लोकांक आलाशिरो केंद्रांनी हालोवपाचें काम झुजा पावंड्याचेर सुरू आसा. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी मजत आनी बचाव कार्याचो नियाळ घेवन संबंदीतांक निर्देश दिल्यात. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आतां मेरेन राज्यांत 2094.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याची माहिती हवामान खात्यान दिल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. लोकसभेत विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून सभाघराचें कामकाज पुराय दिसा खातीर जालें तहकूब. राज्यसभेत झारखंडचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त शिबू सोरेन हांकां ओपली आर्गां. ओबीसी, एससी आनी एसटी समाजाचें सर्वेक्षण 2027 मेरेन जातलें पुराय. राज्य विधानसभा अधिवेशनात मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें स्पश्ट. युनेस्कोन निश्चित केल्ल्या वारसा स्थळांची जतनाय घेवपाक केंद्र सरकाराचे एएसआय आनी राज्य सरकाराचे पोरणावळ खातें वावुरता. पोरणावळ खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी विधानसभेत दिली जाप. खादी आनी हस्तोद्योग कारागिरांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर पणजे कला आनी संस्कृती भवनात आयोजीत केला प्रदर्शन. ग्रामीण कारागिरांच्या वस्तू विक्री खातीर आसात उपलब्ध. आनी इंग्लंडांतल्या ओव्हल मैदानाचेर सुरू आशिल्ल्या अँडरसन तेंडुलकर क्रिकेट कसोटी माळयेंतलो 5वो आनी निमाणो खेळ भारतान जिखलो 6 धांवड्यांनी. ओव्हल मैदानाचेर भारताचो हो 3रो विजय. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.